माननीय सभासद एक विजय भाई एक मिनिट बस हांव एक अनाउन्समेंट करता. माननीय सभासद गोयच्या 8व्या विधानसभेच्या 13व्या अधिवेशनाक हांव तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. राज्याचो वर्सुकी अर्थसंकल्प ह्या मान सदनाच्या विचारार्थ सादर जातलो. देखून ह्या अधिवेशनाक खाशेलें म्हत्व आसा. अर्थसंकल्प फक्त आर्थीक विवरण न्हय, तातूंत सरकाराचें प्राधान्य आनी गोंयच्या लोकां खातीर आमची सामुहीक जापसालदारकी दिसून येता. ह्या सभागृहाची सर्वोच्च परंपरा तिगोवन धरून अधिवेशन सुवेवस्थीत रितीन जावचें म्हणून हांव सगळ्या आदरणीय सदस्यांक गंभीरतायेन कार्यवाहीत वांटो घेवपाचें आवाहन करता. आमी प्रश्नकाळ सुरू करुया. एक म्हणल्यार ब्रीफ रिपोर्ट. आता तुम्ही 13व्या सेशनाचे तुम्ही सगळ्यांक एक स्टार्टिंग बरें जावचें म्हणून बजेट सेशन बी सांगला. तुमचो ब्रीफ रिपोर्ट 12वो सेशनाचो अपलोड जावंक ना. सो यू आर नॉट अप टू डेट. You have to be online up to date. Number one. Number two, under Rule 68, I moved an adjournment motion about Mirabag. Mirabagaच्या WRDच्या बंधाऱ्याच्या इश्यूचेर जे सरकार कशेंच तांकां आयकून घेना तो इश्यू घेवपा खातीर हांवें एडजर्नमेंट मोशन मूव केला. तुमी ताजेर डिसिजन दिवचें. इट इज अ बर्निंग इश्यू. आज लोक लोहिया मैदानाचेर पाविल्ले आहा. लोक एजिटेट करतात. सरकार ताजेर वचून रिस्पॉन्ड कित्याक जायना हे लोकांच्या वतीन हांव विचारता. आनी सरकारान क्लियर येवपाची गरज आहा. कित्याक 20 दीस जाले. 20 दीस वाडून गेले. 20 दीस वाडून गेले वचून तुम्ही काही करना. अरेस्ट कर 20 दीस जाले. करचेच पडटले स्पीकर सर. असेंब्ली लो शकत आहे ते असेंब्ली लो बिकॉज अरेस्ट कर. जेन्ना सरकार निघता अरेस्ट कर. जेन्ना सरकार निघता अरेस्ट कर. ही करता कायदे ते नका भीतर उडा भीतर उडा का अरेस्ट कर. अरेस्ट कर सिक्युरिटी. अरेस्ट कर. अरेस्ट कर. अरेस्ट हिम. अरेस्ट हिम. कर डायरेक्शन दी पुरा भीतर. विजय बाप पळय. विजय बाप भीतर उडा बस थंय तुका सगळे ऑपॉर्च्युनिटी मेळटल्यो. तुम्ही जर अशें करीत स्पीकर सर पळय सांगता पहिल्यात पहिली त्यांचे ऍक्शन किती ती घ्या. भीतर उडे उडा भीतर दावणी जाता की आपण किती जाते असेंब्ली जर मोळ करा म्हणजे किती तर उडा भीतर असेंब्ली उडोवपाचो ताका अधिकार ना. हांगा उडयला कशें. अरे कोणी असेंब्ली पास दिले ते पळय. स्पीकर सर हाज्या फुडें पास कोण ते पळयात. मला सकाळी गुल्यो मारतले असल्याने येऊन स्पीकर सर हे अशा पद्धतीत आतंकवादी प्रवृत्ती क्रिएट करपाचो निर्माण करता का सर. आतंकवादी प्रवृत्ती निर्माण करपाचो प्रयत्न यांच्याकडे चाललेलो असा. अरे एडजर्नमेंट मोशन तू स्पीकराकडे माग. लोकांक हाडून दो अशा पद्धतीत लोकांक हाडून आरोप करू नका. अरे आम्ही कितें करता तुका विचारपा खातीर रायट आसा. लोकांक हाडून दो. अरे फाल्यां सकाळी तुम्ही गुळयो मारूंक लायतले. अरे तुम्ही आसतरी गुळयो मारपाक लायतले. लोकांक प्रवृत्त करतात. अरे तुम्ही अशा पद्धतीत जे हाडूंक लायता पळय तुम्ही प्रवृत्त करतात लोकांक. हांव सांगता चुकीची प्रथा वाटता. हावजान उलोवपाची चुकीची प्रथा आसा. हे टॉलरेट करचे ना स्पीकर सर. चुकीची प्रथा स्पीकर सर. अरेस्ट कर पयली तांकां. मला सकाळी गन घेऊन येतले. अरे गन घेऊन येतले तुम्ही उडयात. जाग्यार बसल्या उलयता. तुम्ही जाग्यार जर बसले जायत एडजर्नमेंट मोशनाच्या उलयता. पयलीं जाग्यार चला. तुम्ही जाग्यार बसल्यार उलयतना तुम्ही ताका पास कोण इश्यू केला ते पळोवपाक जाय. तुम्ही उठता हांव उलयता. जाग्यार चला पयलीं. जाग्यार पयलीं गेल्या उलयतना.
परत परत भितरेली जायची टाइम कट करतो तुमच्या पयलीं सांगता तुम्ही हाऊस डिस्टर्ब केल्या मिरची मागतले हे रॉंग जाग्यार बसा. हे रॉंग आम्ही हाडटा ते ओके आम्ही हाडटा ते ओके आम्ही हाडटा ते ओके ते हाडप सारकें न्हू ए, जाग्यार बसा पयलीं. जाग्यार बसल्यार उलयतलो स्पीकर सर लोकसभेत सुद्धा गुळयो मारपाक अशाच तरेन घेऊन येयल्ले चला चला जाग्यार बसा जाग्यार बसल्यार उलयतलो हांगा भितर उलयच ना जाग्यार चला बसा दादागिरी न्हू दादागिरी तुमी करता हांव उलयता न्ही जाग्यार बसा माननीय सदस्य विजयबाब माननीय सदस्य तुमकां सगळे सिनियर लोक आसा सगळ्या हावजाचे रूल खबर आसा तुम्ही उठता आणि परत हांगसर आपूण उलयत रावता चेअर आसा ताका तुम्ही डिसिजन दिवपाक उलोवपाक दिना असले गजाली हांव खपत घेवचो ना पयलीं सांगून दवरिता हांव उलयता न्ही एडजस्टमेंट मोशन तुमी दिला म्हाका खबर आसा एडजस्टमेंट मोशन दिला एडजस्टमेंट मोशन दिल्या प्रमाणे तेजे क्वेश्चन आसा ह्या सेशनाक क्वेश्चन एडमीट केल्ले आसा बाकीच्यो गजाली ज्यो पळय आसा पळय न्ही हेजेर आनी आमकां ऑपॉर्च्युनिटी आसा हे सगळें सोडून तुमी कितें करता एडजस्टमेंट मोशन अशें जायना माननीय सदस्याक म्हाजी एक विनंती आसा कितें की हावजान बरे भाशेन डायलॉग करून बरें डिस्कशन करून तुमकां जाय तें मेळून घेयात आनी त्या खातीर हांव सदैव तुमकां सांगता की प्रत्येक मेंबर जो आसा हावजाचो ताका इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली पूण ह्या पद्दतीचो बिहेवियर जर केलो जायत न्ही तो हांव कसोच सहन करून घेवचो ना आतां हांव उलयतां बस उलयतां बस मागीर सोंपत बस सकल बस हांव उलयता म्हणटा तुका बस हांव उलयतां पळय सांग तुका बस ह्या विशयाचेर क्वेश्चन येयल्या क्वेश्चन एडमीट केल्या तेजी आन्सराय दिल्या आमकां सगळ्यांक उलोवपाक ह्या विशयाचेर भरपूर ऑपॉर्च्युनिटी आसा वेगवेगळ्या पद्दतीन आनी त्या खातीर एडजस्टमेंट मोशन म्हणटा आमी आनी हांवें हें करूं ना जाल्यार बाकीची गजाल आसा न्ही आयज तूं उठटा आनी तुमकां एक संवय जाल्ली आसा हांव तुमकां स्ट्रिक्टली सांगता क्वेश्चन आवर आसता तेन्ना हांवें नांव घेतले शिवाय आनी हांव उलयले शिवाय कोण जो उबो रावतलो न्ही ताका आन्सर दिवचो ना त्या खातीर तुजो क्वेश्चन आतां कळ्ळें न्ही तुका एडजस्टमेंट मोशन कित्याक डिजॉल्व केलो तो आनी दुसरें अशें आसता सांगता हे सगळें तुमी पळय म्हाका जे नजरे येयले तें सांगता तुमकां हांव कोणाचे आरोप करना आनी कोणें कितें केलें तें सांगना असल्यो गजाली करून ह्यो विशय काडटा आसतना आमकां खबर आसपा जाय क्वेश्चन घातलेले आमकां खबर आसा 3-4 लोकांचे क्वेश्चन आसा ह्या सेशनाक एडमीट केल्या आन्सर दिल्या त्या खातीर त्या टायमार तो विशय आमी घेवया आनी खंयचोय विशय जो पळय आसा न्ही अर्जंट इम्पॉर्टंट विशय जो पळय आसा तोच एडजस्टमेंट मोशनाक घेवपा जाता ऑलरेडी जो पळय विशय आसा न्ही ना ऑलरेडी आमी क्वेश्चन आन्सर केल्ले आसा आमचे कडेन क्वेश्चना टायमार तुमकां जायते क्लॅरिफिकेशन घेवपाक हांव अलाव करतलो त्या खातीर एडजस्टमेंट मोशन घेयना आमी आतां स्पीकर सर एक्सक्यूज मी I move a breach of privilege that एक minute I move a breach of privilege that this situation should be inspected one thoroughly interrogated. सत्तावन्न 27 वर्सां हांव ह्या सभागृहांत आसा आनी 27 वर्सांच्या इतिहासांत अशें वर्तन म्हजे बरोबर बाब सुभाषूय आसा आनी मोमीन आसा आनी 27 वर्सांत आमी अशें वर्तन सभागृहांत पळोवं ना प्रेक्षक गॅलरींत मनीस येवन सभागृहांत कितें मांडप हें बरोबर न्हय आनी एथिक्स आनी प्रिंसिपल हेतूंत आमकां दिसना अशें म्हाका दिसता त्या खातीर तुमी अशा विशयाचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची आवश्यकता आसा आज तांणी एक मिनिट लेट मी फिनिश बसा लेट मी फिनिश म्हणजे समज हांवच डिस्टर्ब करना कोणाक माननीय मंत्री तुम्ही तुमचे कितें भाशण जे पळय आसा तुमकां कितें सांगपा जाय न्ही आनी एक प्रश्न हांव रिक्वेस्ट करता तुमकां सगळ्यांक तुम्ही चेअराक एड्रेस करा प्रत्येक मेंबराक म्हाजी एक सुचोवणी आसा तुम्ही जर क्रॉस जर टॉकिंग केलें आनी तुमचे जर समज मागीर वादावादी जावन मागीर नाका जाल्लो जे विशय आसा ते करूं नाका आमकां जनतेचे प्रश्न सुटावे करपा लागून जाय ते प्रश्न मांडा आनी मंत्र्या कडल्यान ती जाप दिवपाक मंत्र्याक हांव सांगतलो की करेक्ट तुमकां आन्सर दिया म्हणून सहजवाची दुसरी गोष्ट अशी आसा आज ते फक्त कागद घेवन आयिल्ले फातर घेवन आयिल्ले जाल्यार कितें
हो प्रश्न असा फातर घेवन हाडून तर हांगा सभापतीचेर आनी बाकीच्यांचेर मारिल्ले जालें कितें हो प्रश्न अजांतरी उरता आनी हाचेर विचार विनिमय प्रत्येक सभागृहांतल्या आमी आमदारांनी आनी बाकीच्यांनी सगळ्यांनी करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. ही म्हजी विनंती सभागृह. हांव कोणाचेर कंप्लेन करना, विजया बी दिसता आसत हांव कंप्लेन करता, हांव कंप्लेन करना. हांवें 27 वर्सां ह्या सभागृहांत कामकाज कशें चलता, ओल्ड सेक्रेटरिएटा आमच्या लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली कामकाज कशें जाता, आमी अश्यो तेकून बसताले ओपोजिशन आनी थंय सुद्दां अशें जायनाशिल्लें. आनी त्या वेळार वेगळो विशय आशिल्लो, तितलोच गोश्ट हांव आशिल्लो, हांव स्वता आशिल्लो थंय आनी त्या खातीरूच हे विशय बंद जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता आनी त्या हातल्यान आमी सगळ्यांनी प्रयत्न करपाक जाय. एक मिनिट विजय. जशें सुदीन ढवळीकरान सांगलें तशें हांवें जवळ जवळ 30-35 वर्सां ह्या हावसांत काडिल्लीं आसात. ऑपोजिशनांत आनी मातशें लक्षांत घेवचें, सुभाष शिरोडकराक केन्नाच आवाज उठोवचो पडलो ना, केन्नाच आवाज उठोवचो पडलो ना आनी अनैतीक काम करचें पडलें ना. तरी आसतना 8 वेळा विधानसभेंत लोकांनी निवडून दिल्लो आसा. फाटलें एक वर्सभर हांव पळयतां बारीकसाणीन, रातची न्हीद पडना केन्ना केन्नाय. वसंत बंधाऱ्याक लागून न्ही, जी पद्दत आनी जी सिस्टम आमी घालपाक पळयतात आनी आज जें जालां पळय न्ही तो ताचो अतिरेक, आज जें जालां पळय न्ही तो ताचो अतिरेक म्हणजे वी आर पुटींग प्रेसिडेंट्स इन द हावस आनी इन पब्लीक. लक्षांत घेयात, हे अशें करून जिखूंक शकनात. सामकी ठामपणां लक्षांत घेयात. अशें करून इलेक्शन जिखूंक शकना. ऐका विजय बाब, मातशें घे, म्हज्या पेक्षा वर्सान खूब सवय ल्हान आसा तूं, मातशें आयकून घे. ह्या पद्दतीन इलेक्शन जिखपाची पद्दत न्ही. इलेक्शन पद्दती आहा ताका वेगळी पद्दत आसा जिखपाक. मंत्री एक मिनिट, विजय बाब सारको बस पयलें हांव ना बस, हांवें तेका उलोवपाचो बंद केला. सारको बस पयलें. सेशन नासतलो. यू हॅव टू सीट इन द डेकोरम. ना तूं असो बसलो जायत ते पोजिशन अलाव करचो ना तुका. सारको बस. मागीर मंत्र्याचें उलोवन जावन दी, तुका ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली. पयलीं मंत्री जे पळय निवेदन करता, मंत्र्याक निवेदन करून दी, तुका मागीर मेळटली ऑपॉर्च्युनिटी. ना बस पळय सकल पयलीं बस सकल पळय. इनडिसिप्लीन हांव खपोवन घेवचो ना. बस सकल. तुम्ही पळयतात GNH.